हांगासर शांतादुर्गा देवीच्या आंगणान आणि सातपुरीस हिंगासून डेव्हलपमेंट आमी ह्या टर्मींग चालू केल्ल्या आणि डेव्हलपमेंट जाता पळय तेन्ना तुमी पळयलां आसतलें ऑर्गनायज टू व्हिलर जे मार्केटान येता ते खंयचे खंय लायताले. आतां ऑर्गनायज टू व्हिलर आमी हिंगासर इंटरलॉकिंग पेवर घालून केल्ले आहा. तितून आमी चिंतले की हे बारीक समाजाचे आमचे भाव मोटरसायकल स्टँडाचेर हिंगासर रावताले पूण थिंगासर हाडून कोण ना कोण गाडी दवरताले. कोण बाजारान येता थिंगा तेंची स्वाद ऑक्युपाय करप. आमी चिंतले की तेंकां ऑर्गनायज एक जागो दिवपाचो आनी ऑर्गनायज जागो दिता पळय तेन्ना पयले हे हिंगासर आमी स्टँड बांदलेले आहा. हे एक्सटेंड हेका मातशें एक्सटेंशनूय आहा आनीक सायडीक आनीक एक हेचे हाफ सायज आनीक घेतले कित्याक तेंचे अबाउट कितल्यो आहा गाडयो 20 motorcycle pilots आहा and this is the safest mode of transport in Goa. safest आणि हांव सेफस्ट कित्याक म्हणटा कित्याक आयज पासून एकूय क्रायम खंयचेच पुलीस स्टेशनार रेजिस्टर्ड तेंचे अगेन्स्ट जावंक ना. दे टेक द पॅसेंजर सेफली टू एनी पॉयंट आनी तेंचे चार्जीसूय नॉर्मिनल आसता. आनी गोंयभर पळयत जाल्यार सगळे कडेन मोटरसायकल पायलट स्टँड म्हणून आसता पूण तांकां एक बेश्टो बोर्ड लावन दिल्लो आसता. तेंचे जाग्यार हाडटा आनी कोणूय बायक दवरता कोणूय कार दवरता हाडून. सो आमी हें केलां कित्याक हिंगासर कोणेंच दवरूंक जायना. हिंगा कोण टू व्हिलर हाडून दवरीत ती लिफ्ट करून वतले ताका 350 रुपीज चलान पडटा. त्या खातीर आमी हें नोटिफाय करून घेतलां फ्रॉम डायरेक्टरेट ऑफ ट्रान्सपोर्ट. पंचायतीन फॉवर्डिंग लेटर दिल्लें आहा आमी दिल्लें आहा आनी नोटिफाय केलां. एट द सेम थिंग आमी हिंगासर फुडें एक बस पे फुडें एक डिजायन केला वसत येता. दॅट इज अगेन डिजायन बाय GTDC वेर पीपल कॅन सीट अँड वेट फॉर द बस. हिंगासर फुडें आनीक आहा बस पे ते स्वतेर कोणूय हाडून 2 व्हिलर 4 व्हिलर दवरता. त्या खातीर आमी ते लिफ्टिंग आनी क्लॅम्पिंग आनी लिफ्टिंग हेचे अरेंजमेंट केल्ल्या. ऑर्गनाइज पार्किंग इन कलंगूट फ्रॉम शांतादुर्गा टेम्पल अप टू बांदोडकर म्हणजे जॅक सिक्वेरा अप टू बांदोडकर हेचो टेंडर जावन 1,39,00,000 वर्क ऑर्डर दिल्ली आहा. आनी हिंगासर डेडिकेटेड फुटपाथ डेडिकेटेड बस बेज आनी 2 व्हिलर ऑर्गनायज पार्किंग आनी 4 व्हिलर ऑर्गनायज पार्किंग. जे डिसऑर्गनायज आसतले ते लिफ्ट करून वतले. म्हणजे वी वॉन्ट टू ब्रिंग डिसिप्लीन इन दीस स्मॉल विलेज ऑफ कलंगूट. थोड्या लोकांक थोडे दीस त्रास जातले खंयचे खंय गाडी लायता तेचे बायकीन लिफ्ट करून वतले. दे वील स्लोली अंडरस्टँड दॅट डिसिप्लीन इज रिक्वायर्ड. कित्याक एक गाडी जेन्ना दवरली तेजे सायडीक आनीक गाडी हाडून दवरली त्या मनशाक वचोंक मेळना. ऑर ही इज ट्रायंग टू ब्लॉक द ट्रॅफिक. हो रोड सदांच ओपन आसपाक जाय. हिंगा गाडयो करूंक पाडना रोडार. त्या खातीर आमी दोशी वाटेन पार्किंग दिता. वी आर नॉट सेईंग वी आर नॉट गिवींग यू पार्किंग. वी आर गिवींग यू पार्किंग. एट द सेम टायम तुमी पळयलां आसतलें की हिंगा वयर वायर्स सगळ्याक हँग जाल्ल्यो आहा. ते आमी अंडरग्राउंड केबलिंग फ्रॉम जॅक सिक्वेरा दॅट इज पंचायत अप टू बीच देर शुडंट बी एनी वायर्स सीन. त्या खातीर आमी फर्स्ट फेज म्हणून ह्या पोला वयरसून रायट अप टू सांतपुरीस थिंगासर तुमकां LT आनी HT वयर आसली लायन ती आमी अंडरग्राउंड येयली ऑलरेडी. वी हॅव स्पेंड मोर देन 70 lakhs to do that job. So this work will go right from Panchayat up to Bandodkar station. Beautification of Kalangut with ornamental lamps. रातचे LED warm lights हिंगासर घालपाक आमी प्रोविजन केल्ले आहा. तेजे एंकराचे हेका कंपनीक आमी ऑलरेडी ऑर्डर दिल्ली आहा आनी ते स्टार्ट जावपाचे आहा. आनी मोटरसायकल जो तर आनीक डिमांड आहा जाल्यार आमी बीचार आनीक व्हडले स्टँड घालूंक शकता. म्हाजे कडेन खूब जाण अनएम्प्लॉयड यूथ येयल्ले की आमकां आनीक स्टँड तुमी बीचार घालून दिवचे. म्हणजे बीचा वयलो लोक जेन्ना वयर सरता तांकां आपल्या हॉटेलान वचपाक जाय. कोण 2 जाण आसता 2 मोटरसायकल पायलट केले आनी गेले. सो तांकां आमी थिंगासर एक विचार केल्लो आहा की व्हडले स्टँड घालून तांकां दिवपाक. तेणी म्हाजे कडेन रिप्रेझेंटेशन दीत जाल्यार वी वील give it to Director of Transport and take the necessary permission
टू पुट अप दीस स्टँड फॉर दॅट, म्हणजे नोटिफाय जावपाक जाय ते तेंकां बी करून दिवंक शकता. सेकंडली अनरिजॉल्वड इश्यू जो टॅक्सीचो आहा तो अजुनूय जावंक ना. हांवें चीफ मिनिस्टरा कडेन वेरियस रिमायंडर्स दिल्ले जे सप्टेंबरान टॅक्सीचो इश्यू रिजॉल्व करता म्हणून सांगलेले, जावं ते मिटर जावं ते आमचो स्पीड गव्हर्नर आनी खूब वस्तू. म्हाका दिसता हे आमचे गोंयचे लोक रावता की बारीक लोक जो आहा, जो मिडल क्लास आहा, जो लोवर मिडल क्लास आहा, जे हँड टू माउथ जे दिसाचे बिझनस करून बारीक बिझनस करून टॅक्सीवाले आसूं, रेंट अ बायक आसूं, रेंट अ कार आसूं, वो आनी कोण आसूं, हे मोटरसायकल पायलट आसूं, म्हाका दिसता हेंकां पळोवपाक आमी जाय. गव्हर्मेंट हॅज टू टेक केअर ऑफ दॅट. आनी तेंचे जे कितें इश्यूज आहा, खूब इश्यूज आहा, ते अनरिजॉल्वड आयज पासून. आनी म्हाका दिसता सगळे जाण आमी झगडत आहा फॉर पावर. आनी म्हाका दिसता आमी आयज ते इसवरपाक जाय की दॅट इज नॉट इम्पॉर्टंट, दीस पीपल आर इम्पॉर्टंट. हे बारीक लोक जे आहा ते इम्पॉर्टंट आहा. आनी हांव ह्या तितूनसून मिडियानसून तांकां सांगूंक सोदता, कित्याक म्हाका दिसता थोडे जाण रॉंग डायरेक्शनान चल्लेले आहा. हांव इतल्याकूच उलयता हे रॉंग डायरेक्शन म्हणून, कित्याक हेंचो इश्यू अजुनूय सॉल्व जावंक ना. सप्टेंबर सांगलेले टॅक्सी इश्यू सॉल्व जाता म्हणून, अजुनूय जावंक ना. रेंट अ कार इश्यू सॉल्व जाता म्हणून सांगलेले टॅक्सी सप्टेंबरान, अजुनूय जावंक ना. आयज म्हाकाय राग येयल्लो आहा. बारीक लोकांचो इश्यू सॉल्व जायना जाल्यार वी वील मेक द बिगस्ट इश्यू फॉर गोवा. म्हणजे आमी